हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी कुटुंब बैसून सोफारीने दोन ताटी मारनो हशा अकॅडमी कार्यक्रम नम्म टीव्ही पुळया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी आणि नम टीव्ही संघात मिळून तुमगेल मुखार घेऊन येत आसाची सन प्रीमियम येया हसया सीझन 2 पवर्ड बाय अरुणा मसाला ट्रस्ट आणि टेस्ट सिन्स 1980 लागून तांकां आमी देव बरें करूं म्हण सांगताची आमच्या कार्यक्रमाक हॉट रितीर आदार दिला आयडियल आईस्क्रीम संतोष रायस फ्रॉम भद्रावती 2 स्टार तशीच कॅल्सी ब्रायट टूथपेस्ट आणि टूथब्रश तशी लव मार्क्स ब्युटी सोप आणि 1000 लायट्स आणि आरोग्या खातीर अमृत नोनी हांकां पुनः आमी धन्यवाद अर्पण करताची आयच्या बदच टीम कितले लायक आसा म्हळ्यार तुमी हासका जलालाची तुमी हासता म्हणून आमकां धैर्य आसची आनी तुमी हासना जाल्यार ताका आमी जबाबदार न्ही म्हूण सांगताची तुमगेले मुखार आमी आज घेवन येता आसाची दी एक्सप्रेशन सास्ताना लागून येता आसाची तांगेले कॉन्सेप्ट कसो म्हळ्यार पटाकी बिजनस पटाकी बेतकी कॉमेडी पटाकी बेतकी म्हूण पळोवया ताजे फुडें हांव स्वागत करता आमगेले महानिर्णायक कासरगोड चिरणा कार्यक्रमाक मोगान स्वागत तशीच डोलामाम कार्यक्रमाक स्वागत 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 तशीच विशेष सोयरी जावन आमगेले रॉय बाब तांणी मँगलोर डायसिसाचे स्पोक पर्सन आनी PRO आनी अकादमीचे फुडले अध्यक्ष वय तांकां कार्यक्रमाक स्वागत रॉय माम नमस्कार स्वागत यस म्हणटाची आमगे अशी ओम गणेश माम तुमकां स्वागत करताची आतां पळोवया सन प्रिमियम येया सया सीझन 2 तुमगेले मुखारी दी एक्सप्रेशन फ्रॉम सास्तान ನಗುವಿನ ಚಟಾಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಚ್ಚು ಹಚ್ಚು ಹಾಲು ಪಟಾಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಚ್ಚು ಉಪಾನ ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚು 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 ಹಾಲು ಪಟಾಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಚ್ಚು ಉಪಾನ ಪಟಾಕಿ मुजे गर्नल शॉप सगळ्या गावांत मुजे गर्नल म्हळ्यार भारी फेमस गास्पराचे पटाके म्हळ्यार सगळ्यांनी फेमस आजकाल इल्ले कोरोना इल्ले बिझनेस डल जाला सोडल्यार मुजे बिझनेस भारी बरें चलता आंगड ओपन कर इतले वेळ जाली आनी की म्हाका चाय येवना मोबायल पळयत ते बसला बायल हॅलो 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 चा खंय आसा म्हाका आंग पंग दुखले म्हाका काम करूंक जायना ने आंग पंग दुखी बाळा तुका शे आज हांवें दनपार जेवणाक हॉटेलाक या म्हण चिंतलें तेंय कळीत जालें या 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 फुडले भायर सरता बाळा तुका आंग पंग दूख मो नाने हांवें कुशल केल्ले ने हांवें कुशल केल्लें वचतें हॅलो प्रवीणगे हांव हांगा बिझनेस कॉन्फरन्सांत आसा मागीर सांजेर आमी बसोन उलया जाय तिगे ओके बाय एक्सक्यूज मी हांवें भितर येवं येती तूं भितर येवन हांगा पुरा गाल आटो करून भायर गेले साहेब तुजो कॉल रिंगटोन साहेब तुका चेंज करूंक जायना हांव यक्षगान अभिमानी यक्षगान प्रेमी हा काले काय इल्ले हा हांव म्हणल्यार हांव तांव एक सोशल वर्क सुरू केला हांवें सोशल वर्क समाज सेवे समाज सेवे जालें. कितें म्हणल्यार आमचो गांवचो एकलो भारी कश्टाण आसा हा. ताका ताच्या बायलेन घरांतून भायर घाला भुरगीं आनी घरा भितर येवंकूच नजो म्हणला भारी एक भांगाराचो मनीस तो हा ताका हांवें सांगलां हांवें इल्लेशे पयशे वट्टू कर न ताका दिवचे म्हण हांवें चिंतलां बरें काम हा 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 आमच्या मडपाडीच्या एकल्यान ताका 1000 रुपये दिता म्हणला हो हंदडीच्या एकल्यान ताका 2000 रुपये दिता म्हणला हा
हाराडीच्या एकल्यान ताका 3000 रुपये दिता हा, म्हणला हा. तशें म्हाका टप्पा तुजो उगडा आशिल्लो तूं एक 5000 रुपये म्हणी दिवंक मरो म्हण आमकां तितले परत दिवंक तांक ना जाल्यार तू एक समाज सेवे करते जाल्ल्या ना एक इल्ले पयशे जाल्यार चलता या. फूल नाल्यार पाकळी जाता ये तो दुबळो मनीस कोण तो तो दुबळो मनीस इंचून खातालो तुका दुसरें काम ना गे साहेबा कसो आसले तू आमच्या गावात कितलो बरो आलो गो तायो होय. आता पळय पियोन पियोन पेद्दा बरी जालाय साहेबा तुका पळयला बेजार जाता పెద్ద म्हणा नाका पिया तेलां केदाळे పెద్ద म्हणा न्हू राग येता पेद्दा म्हण आसा काले म्हणचे साहेबा तुका तू म्हाका पेद्द म्हणा नाका कालें जाल्यार दिसता जनरल नॉलेज पिया तेलांक आसल्या तितली तुमकां आसना कालें जाल्यार दिसता हांव जाप दिता हांवें काल विचारले रे तू जाप दिता म्हणचे हांवें समा जाप दिल्यार हा. तुवें म्हाका 100 पयशे दिचे हो यो म्हज्या लगे कोण बनेगा करोडपती खेळोंक आयला आ तुवें जाप दिला 100 रुपये दिवचे हा. खंय म्हणी तुवें म्हाका जाप दिवना जाल्यार तुवें ह्या घरचोन सीदा वचचे आनी आमगेर डोनेशन येवंक ना जाप दिना जाल्यार ह्या घरांत परतें हांव पांय दवरना गॅरंटी गे Guarantee. तशें जाल्यार म्हजे आनी तुजे करोडपती जाय ते करोडपती जाल्यार करोडपती हांव जाप दिता हा इथे हा, मग दिता. मोगाच्या नो कोण बनेगा करोडपतीक तुमकां स्वागत आता आमच्या मुखार ऊन शिटीर बसला इंचा इंचाक 100 रुपयाक पहिला सवाल भारताचो प्रधानी कोण आन्सर दिवंक ना आन्सर दिवंक ना टीव्ही पळय न्ही तू टीव्हीर पळोवन 4 ऑप्शन येतात तातूंत तू एक सांगायचे ಒಟ್ಟು दिवचे नाही हा कळले 4 ऑप्शन भारताचो प्रधानी कोण ए एच.डी. देवेगौಡ बी ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ हे ಹಂಗಯ್ಯ ಸಾहेಬ त्या तिथलं नाव आणि ती प्रधानमंत्री नामू प्रधानमंत्री नाव म्हाकाय ಗೊತ್ತಾ ताणे खंय म्हणे करेक्ट आन्सर दिला म्हणजे 100 रुपये पडचा आता कंचे सगळं रॉंग सांग 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 पियोन मांडो चलाना आणि हांवें काल सांगले तुजो मांडो दाट जाला तू सीदा वच आनी आमकां उपद्र करनाका कळ्ळें मो ताकाच गास्पार गर्नाल तुवें म्हाका एक सवाल विचारले न्ही वय. तशें हांवूय तुका एक सवाल विचारता तुवें म्हाका विचारचें गास्पार गर्नाल का तुका जाप येना जाल्यार हं. तुवें म्हाका 100 रुपये दिचे गॅरंटी गॅरंटी तुवें विचार म्हाका येनालो गॅरंटी दिता हा. गॅरंटी दिता जाय 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 100 रुपये दिचे जाप दिना जाल्यार हा विचार हा 100 रुपयांक पयलें सवाल 100 रुपयांक पयलें सवाल विचार साहेबा ए इल्ले म्युझिक दी मार्या 100 रुपया पयलें सवाल हा. तुझ्या बापायचें नाव कितें म्हज्या बापायचें ना राव 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 तुमच्या घरा टीव्ही ना गे टीव्ही आसा टीव्हीर करोडपती नाय येता ऑप्शन दिवंक का बापायचे नाव ऑप्शन केलं साहेबा ऑप्शन आसा बापायचे नाव ऑप्शन देते कोण म्हणे बापायचे नाव ऑप्शन देते हा? तो दिताने घे ऑप्शन असला मात्र ते करोडपती दी दी हा, हा. दी पहिला हा ऑप्शन नंबर 1 सस्तांचो सालदोरा ऑप्शन नंबर 2 बारकूरचो बनाबा ऑप्शन नंबर 3 उद्यावरचो उर्बानाबा ऑप्शन नंबर 4 शिरवांचो शिलाबा समान समा पोटे करतात सकाळी म्हणे 100 रुपये गेले ती केंगया अळे ताका पळयल्यार तो भारी बुद्धवंत म्हणल्या बरी आसा हा. एक काम करया आमकां कशे घर नेल फुटूंक मनीस जाय न्ही हा. ताका आमी कामाक दवरया हा ये तुझी आयडिया बरी ये इंचा तू भारी हुशार म्हाका भारी खुशी झाली भारी हुशार तू, भारी खुशी झाली एक तुका एक अशें मागच्या बदलाक एक काम करयात न्हू साहेबा कामाक जॉईन जायात
म्हाका काम कोण दितात हांव दिता हांव काम दिता काम तुका कांय ना फेस्ताक वचचें जात्रेक वचचें कासारेक वचचें गर्नाल पुरकोवचें पटाके फुटोवचें थंय तुका जेवण दितात लास्टाक येवकी दितात ये तेय आसा ಏನ್ ದಿಲ್ಲ ಪೈಸೆ कामाक जायन जाते मग अगे तिकेया कामाक जॉईन जाते म्हणून पट्ट तेका काम दिल्यार जाताय एक इंटरव्यू करूया येडे. हा आता सांग आजा पहिले तू खंय पुरा काम करनाल्ले हाच्या पहिले हांवें इंडियन एक्सप्रेस मस्त शिकला मस्त इल्ले शिकला जागृत उलयतना आमी पॉश वचून हैल जावं का ये ते काम कितें सोडले ते कित्याक सोडलें म्हणल्यार फांत्यार 3 वरां उठोवन सायकलार घरांगर पेपर घालताना फाटल्यान पेटे काम पिसो सोडलें पेपर घालतले तू आनी केलें दुसरें केलें काम केलें सेवा ताच्या उपरांत मैसूर जूंत काम केलां हो मैसूर मृगालया हो मृगालया. तू मैसूर जूंत काम आतले वय 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 ते आम्ही आयिल्ल्यात मग मैसूर जूक त्या वेळा तू म्हाका पळू नये तुम्ही केदळ आयल्यात आम्ही आदल्या हप्त्यात आयिल्ल्या आम्ही स्त्री संघटनाची प्रवर्तक ही संघटनाची केदळ येतात हांवें म्हणल्यार 3 हप्त्या पयलीं रिजायन केला वय गे हा, हा. ये थंय एक चिंपांजी आसले पळयल्ले चिंपांजी कितलं सोबीत आसले ने मोरने पंजारांत बारी बरें चिंपांजी त्याच चिंपांजी संगात हांवें सेल्फी काढला सेल्फी वय पुरा जाणांनी आरामाने आणि गार्डनात परत सेल्फी काढला आणि चिंपांजी संगत सेल्फी काढला पळय 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 बाये इंतू चिंपांजी खंयचे तूं खंयचे हे तितले कळ नाही भास नतुल्लो अळे या लेफ्ट साइडीर आसले चिंपांजी चिंपांजी राईट साइडीर आसचे राव नाही नाही अळे राईट साइडीर आसचे चिंपांजी चिंपांजी लेफ्ट साइडीर लेफ्ट काय राईट काय खंय गेला रे एकच म्हाका कळलो ना कोण म्हण पूण दोगांचे पोटे बरे येयलात आवळे जवळ काले जाऊ दे तुका कामाक हांव काण घेता कामाक काण घेया कामाक काण गेल्या पूण आमचे एक प्रॉब्लेम आसा आमकां घर नाल्याचे लॅक दिवं का पार्टीक करेक्ट लॅक दिचे ना जाल्यार मिस जाल्यार पयशे गेले तुका लॅक येता की नाही पळयचे जाय ते पळयता जाय एक लॅक विचारता एक इलेक्ट्रीक लॅक हा एक बायल मनीस 5 मिनिटाक एक चपाती करता एक बायल मनीस 5 मिनिटाक एक चपाती करता 10 बायल मनशां 5 मिनिटाक कितले चपाती करतात एक 10 बायल मनशां 5 मिनिटाक कितले करतात एक तुका लॅक गोतू नाही साहेब तुका बायल मनशांचे विशय गोतू नाही काले 10 बायल मनशां सांगाता मेळ्ळ्यार तेणी उलोवन 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 जावची एकच चपाती जनरल नॉलेज बरा आणि एक लॅक हा धर आता पळय पैसे कितले हा लॅक पैशाचे लॅक येते पळय हा धर 10 हांवें आता तुका कितले पैसे दिले आता म्हज्या लागीं 50 हांगा दी 10 हा 10 हा 10 आता तुवें म्हाका कितले पैसे दिले आता हांवें 30 धर 10 आता तुझे लागीं कितले पैसे आहात आता म्हज्या लागीं 50 मांड पाड जाले साहेब हांवें दिल्यार 50 तुवें दिताना 30 कशे जावचे ते कितें म्हणल्यार 20 रुपये म्हज्या कडेन पयलेच आसात लॅक बरें येता आणि लास्ट एक टेस्ट आसा तुका एकच एक टेस्ट आसा ते गर्नल फुटोवचे म्हळ्यार आमचे गर्नल फुटोवचे आपले हे एक नमून सायन्स वय आणि तो फिजिक्स आसा केमिस्ट्री आसा आणि मॅथ्स आसा कॅल्क्युलेशन आसा बायोलॉजी आमीच हे काले म्हळ्यार आमी उज्जो दिवन 10 सेकंड्सांनी हो गर्नल फुटता कॅल्क्युलेशन केला ते आमी उडयले तर वारार फुटाचे वारार सकाळ पडून फुटले ताजो पॉवर वेता पॉवर उणो जाता तशें जाल्यार उज्जो दिवन आमी 10 म्हणून सांगून फुटायचे वारारच फुटायचे ते हांव तुका शिकोवन दिता आता एक ट्रायल पळय तूं एक दी हा उज्जो दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पळय
कशा कशा तुझे कर्नल लहान झाला रे बारी पिट्ट भारी आता तू एक फुटायचे तू आहे काय टेन्शन करचे नका एक कर्नल फुटाय मागेर तुका प्रॅक्टिस अवे येदोळो रे कर्नल मारून अंत आणि मार आणि तुका कामच करणार म्हणजे तर नाका नाका आता बुडतात गे म्हणणं आताच फुटायला उच्च देऊ नसे भेंगा अवे अशंच उडोंची असे उडे नका गे या 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 आता पुढच्या ना काय जायना हा दे उच्च बाई बाबाच्या कर्नला किल्ल्याचे उज्ज होती तिकेताई तू काय बियत आहे साहेब उच्च दे साहेब हा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आमच्या कोंकण करावळीचे म्हाका दिसता अत्युत्तम नट ऑलविन आनी सुजाता हांव तुमचे मस्त thanks. अभिमानी थँक्स तुमचे मस्त प्रदर्शन हांवें पळयलां तुमी पिक्चरांनी ॲक्ट करचें पळयलां स्टेजीर ॲक्ट करचें पळयलां खंडीत जावन आमच्या ह्या कोंकण करावळीचें एक भविश्य म्हणयात तुमी कोंकणीचें भविश्य येया हसया सीझन 2 माईसून बापसु पूत पुरसो तारी पळया यार पारू बदिनी दवरनु दोनी घडी हसया येया हसया सीझन 2 येया हसया सीझन 2 टीम एक्सप्रेशन सासताना हंगेले आयचे परफॉर्मन्स पळयल्या रे आमगेले येया हसया सन प्रिमियम येया हसया सीझन 2 तितूंत कॉम्पिटिशन भारी टाईट जाल्ला म्हणून दिसता आनी तशीची निर्णायकाकय खंयची टीम आयक करका कशी करका म्हळ्यार की मस्त इतले आलोचन करची पडत तसली परिस्थिती आयला म्हणून दिसतो आसा पळया तेजे पयले आयज परफॉर्मन्स केलेल्या टिमाचे एक परिचय करून घेया म्हजें नांव अल्विन अंद्रादे सस्तान सुजाता अंद्रादे सस्तान स्टीवन लुईस ब्रह्मावर अविनाश उल्लूर उಳ್ಳूर आशिष सास्तान एस आमगेले अंद्रादे अल्विन अंद्रादे मम्मानी बरोवन तशीची डायरेक्शन केलेले हें हास्य नाटकोळेका पयले प्रतिक्रिया आमगेले डोल मम्मानी दिवका म्हणून मागणी करता नमस्कार एक्सप्रेशन सास्तान बरें एक क्रिएटीव आयटम म्हणून सांगयात हांवें मस्त कडेन जोक्स पुरो पळयल्यात आनी हले पुरो स्क्रिप्ट ल्हान ल्हान पळयला तरी हो एक विभिन्न टायप आसा आनी तो न्हू तें पंचस मेळून लोकांक पुरो हांसूंक बारी एक चान्सीस मेळ्ळा बरें जालें त्या देखून तुमकां पयल्यान पयलें सर्व टिमाक हांव अभिनंदन पाठयतां आनी देव बरें करूं म्हणटा पंचस बरें जालें चड आनी चड म्हाका त्या म्युजिकाचें पंचस बारीक क्लास जालें जेवण पटाकी चडची ते उडोवची तें आवाज जावचो आनी ताणें स्टार्टिंगाक येवचें काम सुद्दां उरल्या बरें येवचें तें बरें बारीक कशी जाली तितलेंच न्ही तुमचें प्लेसमेंट एका बटाबटी एक उलोवचें जावं आनी बायपाट हे सर्व पळयतना 100% सक्सेस म्हणून म्हाका भोगता सो तुमकां आनी मुखार असलेच स्क्रिप्ट करून लोकांक दाखय जाय आनी लोकांक आसयचे म्हणून म्हजी विनंती आसा तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा देव बरें थँक्स डोल मामाले बरें उतर तुमकां मेळालें आसा आतां तशीचे आमगेले अनेक निर्णायक जेवण आशिल्ले तसले ओम गणेश मामाले उतरां अल्विन नमस्कार नमस्ते सुजात माय नमस्कार नमस्ते स्टीवन नमस्ते प्रत्येक जनाक नमस्कार कसला दिले म्हळ्यार तुमगेल्या तितलो सरस्वती आमी कसन म्हणटाचे अभिनय सरस्वती तुमगेल्या ती गलो का भितर आसा म्हळ्यार खातीर हांव नमस्कार दिले आनी
आमी वडता वडताची परिसरांत कसकसन आमकां मेळचे साध्यते आसा ते उपयोग करून घेवन रंगार कशे प्रयोग करचे त्या प्रयोगा निमित्त जनां कशे पावचे पाविल्ले निमित्त कशी सक्सेस जावचे म्हणचे निरंतर पळयल्यार हे निरंतर जावन तुमगेले हे आयचे प्रोग्रामान तूं म्हाका कितले वेळ बशील खातीर हांव धन्य म्हूण लेखतास म्हळ्यार तितले परफेक्ट आमी हांव तीन पंता प्लॅन करता कसन सांगचे आजी अल्विना खंयचे चूक धरचे खंय कसन तागेले रॉंग जाला म्हूण लेखचे म्हूण लेखता आसा हें 15 मिनिट्साक एंड केला टायमिंग्स आनी तुमी मातशें तें गर्नल शॉपाचें नांव बरोवन थंय तुकून स्टार्ट केल्लें लास्ट तागेलें जंगे अडकेन पुट्टिल्लें गर्नल त्या गर्नलाक काणयेक स्क्रिप्ट विंगड जावको म्हूण ना तुमी मध्य कितले ट्रॅक हाणू त्या गर्नल लागून सब्जेक्ट दिला आमी कितलेय बुदोवन जाल की आमगेले गडबीडपणार ते बुदोवन ती की मातशें पडता म्हणचे मॅसेज दिला कितलेय खुशाल केलें की तान तेका सिरियस आसता म्हणचे तुमी एक विंगड रिती प्रेजेंट केल्लें हें पुरा सरपळे पळयल्यार तुमी लास्ट ताईं हांगा आसताचें म्हणचें अनुमान ना तंतूची तुम्ही यूज केले ते म्युजीक विशेष जावन ते म्युजीक तमेत हास्य म्हणून आसा कित्याक म्हळ्यार स्टीवन ब्रह्मावर्तान चमकून येतानाची यक्षगान राहील तो म्हाका एक हास आयलो म्हळ्यार ते दो ताई बायल बा म्हणून च्या कापी कसं की म्हणून हसता आसतना डंग 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 म्हणटाना म्हाका ये सडन चेंज जालें म्हणून बट तांत मस्त हास आशिल्लो म्हाका तो कसो म्हणटा म्हळ्यार म्हाका यक्षगान म्हळ्यार प्रिती आमी एंट्रीक म्युजीक दिताची त्या म्युजीक कॉन्सेप्टाक अर्थ आसना बट हांगा तें एक स्पेशल एडिशन म्युजीक विथ ताका कसं की एक डायलॉग जेवन ताका लिंक केल्लेलो वर एक तुमगे प्लस पॉयंट म्हणून सांगता हांव ताजे वटूची जोक मद मध्ये ॲड केला बट खंय ते ॲड केला म्हणून कळना सहज जावन तुमी एक नॅचरल जावन वता अशें पळयल्यार आमी आयकलें जोक जालें की तें एडिशनल म्हणून कळना हांवें स्क्रिप्टांतूच कितलें इनबिल्ट जाला म्हूण लेखताची ताका कारण एक्टींग 100% तुमी मातशें ते स्टेज यूज केलेलं 100% आनी कॉस्ट्यूम म्हणटाना सहज कॉस्ट्यूम तांत विंगड कसं आसतना तांतूच पुरा कस जावका तें प्लस तागेले जीवन मात्र तूं एक्टींग केलेलें तांणी उत्तर दितना तुगेलें एक्टींग तांगेलें म्हळ्यार एकल्यान डायलॉग दितना त्या डिलिव्हरीक आनी एकलो रेस्पॉन्स करता पळय ते ओवरलॅप जावनी तशें म्हणटा ताणें उदर राबुनी ते मर्ज जावचें आसा पळय ते स्टीवन तुका हॅट्स ऑफ म्हणटा हांव म्हळ्यार तितलें परफेक्ट हांव अल्विनर उलयतना हाका पळोवचें केलें म्हळ्यार तागेले डायलॉग आयकला पुरो बट तुगेलें तें परफॉर्मन्स तें रेस्पॉन्स दिवचें हें प्रति एक रंग प्रयोगान तूं एक पार्ट करतालो कशें इनवॉल्व जावन जेन्ना कशें रीच जावका म्हणचें तुमगेल्यान शिकचें म्हणून आसा म्हणून लेखून इतलो आभारी विशय हांव सांगता देव बरें करूं थँक्यू गणेश अण्णा तुमगेले उत्तराक मस्त मस्त आभार म्हणटोचे गणेश अण्णा वर्कीची लायक फुल्ल मार्क्स मेळ्ळा म्हण लेखता ते मुखारी आमगेले कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचो आदलो अध्यक्ष जावन आशिल्लो रॉय बाब माम तुमी सांगू का हेंगेले हें एक कॉन्सेप्टा भितर कौन बनेगा करोडपती आयले गर्नाल पटाके आंगडी पुरा आयला तुमगेले अभिप्राय कसो न्ही आमच्या कोंकण करावळीचे म्हाका दिसता अत्युत्तम नट ऑलवीन आनी सुजाता हांव तुमचे अभिमानी तुमचे मस्त प्रदर्शन हांवें पळयलां तुमी पिक्चरांनी एक्ट करचें पळयलां स्टेजीर एक्ट करचें पळयलां खंडीत जावन आमच्या ह्या कोंकण करावळीचें एक भविश्य म्हणयात तुमी कोंकणीचें भविश्य थँक्स आनी आज स्टीवन लुईस तुमचे नट आनी बरे आसले आनीक म्हाका दिसता हे आसूया हें कॉन्सेप्ट तें नांव कशें सांगता हे आमच्या लोकांक हांसोवचे खातीर हे कार्यक्रम आनीक तुमचे हे कार्यक्रम पळयल्यार तुमचें प्रदर्शन पळयल्या उपरांत म्हाका दिसता ह्या नांवाक हे आसूया नांवाक सार्थक परफॉर्मन्स तुमी दिला खंडीत जावन स्टार्टींग तो नाकेर म्हणसर आमी आसल्या म्हण दिसता केदाळ पब्लिकार आसचें उणें पूण आज मस्त आसला म्हाका दिसता रेकॉर्डींग पळयल्यार कळत कितलें हांव हसलां म्हण निजाय की बरें एक परफॉर्मन्स खंडीत जावन तुमकां एक बरें भविश्य आसा हे आसोयांत तुमी नंबर 1 जावन हे आसोयाचे कितें ते ट्रॉफी तुमी जिकाचे म्हणून हांव तुमकां सर बरें मागता थँक्यू आनी खंडीत जावन तुमी यशस्वी जातल्यात म्हणून पातयता सर बरें जावं थँक्यू मस्त मस्त आभार मानता रायबाब मामा आता अखेर एक कोंकणीचो गोल्ड कासरगोड चिन्न मामाले उतरां अभिनंदन तुगेले सगळे ट्रुपाक बहुशा तुमी कळोवपंत हाडलेले सब्जेक्टा पशी मोस्ट क्रिएटीव हे आसो ह्या सब्जेक्टाक लग्गियस्ट सब्जेक्ट हे म्हूण लेखता हांव थँक्स मागीर एक आमगेल्यान तूं कोंकणी लोकांतू स्पेशली आमी एमेच्युअर्स अशा पुरोवचे हव्यास अशा पुरोवचे बट आमगेल्यान तूं प्रोफेशनल एटीट्यूड उणेस म्हळ्यार आमी प्रोफेशनल जावन काण घेवचे एमेच्युअर आमी एमेच्युअराचे हेचे आमकां जीवन न्हय
कितले काही ट्रूप सांगता तांचे तांकां तेंच जीवन न्हय बट करचें कामान तूं एमेच्युअर्ट आसता तें प्रोफेशनल जावन आमी केल्ल्यार कशें जावं येता एक सब्जेक्ट म्हणल्याक बेस्ट एग्जाम्पल आज तुमगेले हे परफॉर्मन्स मस्त थँक्स. खंयचेय एक मनुष्य व्यार करता आतां म्हगेलो रॉय बाबा तो इज अ बिल्डर वो एक मॅजिशियन म्हगे लागीं आनी पुरो इतके तरी ह्या लेवलार आयल्यांचे म्हूण सांगल्यार तांगेलें प्रोफेशन तांणी उसर जावन काण घेवचें जस्ट लायक देर ब्रीथ रॉय कॅस्टलिनो तागेले व्यार कसं करता की तांतू फुल्ल सकाळ आणि 6 घंटे दोन आलोचन केल्यार राती ताय तेच करता तांतू कसं करूं येता तांतू डेवलप कसं करूं येता तशीच एक आर्टिस्ट खंयचे एक सब्जेक्ट करतना यू मस्ट थिंक ट्वायस थ्रायस बैसून हे कशें केल्यार कशें जाता कशें केल्यार कशें जाता जाल्या निमित्त तसलो प्रोफेशनल एटिट्यूड तुमी आज ह्या परफॉर्मन्स दाखयला हांव हांगा नोट केल्ले सब्जेक्ट टिक मुवमेंट टिक म्युजीक टिक एक्टींग टिक सेट्स टिक जाल्या निमित्त म्हाका खंयचेय तुका मायनस मार्क घालका म्हणून खंयचे दिसनी बट एक्टींग इज इजी म्हणटाचे थियरांत एक्टींग इज इजी बट रिएक्टींग इज व्हेरी डिफिकल्ट कितलीं जनाक एदूर डायरेक्टर तूं डायलॉग सांगतना एदू येयले कॅरेक्टराक न्हू थंयचे रूख कशें राबता तांणी दे डजंट नो हाव टू रिएक्ट तूं कळ्ळें जाल्या निमित्त आमगेले कितले की एक्टर्सांक रिएक्शन वतना एक्टींग करता तांणी बट रिएक्टींग वतना सो रिएक्टींग इज व्हेरी डिफिकल्ट ऑन स्टेज म्हूण सांगताचे वत आशिल्ले लोक आमी न्ही जाल्या निमित्त आज रिएक्टींग प्लेस तुमी पळयले म्हूण जाल्यार तांतूय तुमकां खंयच म्हाका या म्हण तांतूय हांव टिक्क मार्क घालका ते म्हळ्यार तुमगेलो तो गर्नल जंगे आड्या दवरता म्हण म्हाका गोतस 100% गोतस ताका विंगड लॅग करता तो थंय दवरता म्हूण सांगून बट ते दवरले नंतर जाल्यार म्युजीक एफेक्ट जो ते म्युजीक ताणें ते इन बिटवीन तेगेले ते समय प्रज्ञ इम्प्रोवायजेशन म्हणटा ताका ते दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ताणें केलेलें खंयचे दोन्ही पटी सांगतना म्युजीक घाल रे म्हणलेलें सी दॅट इज द प्लस पॉयंट ऑफ एन एक्टर एके डायरेक्टर हांव ताणें कशें सांगून दिला म्हळ्यार तें जावका म्हूण सांगचें यू आर युजींग द म्युजीक इन टू द ड्रामा सो जाल्या निमित्त हे टोटल स्क्रिप्टाक अँड आय सेल्यूट द म्युजीक ऑपरेटर तें नांव कसं म्हणून गोत्ता म्हाका अविनाश हॅट्स ऑफ द टायमींग हे ते इट्स व्हेरी डिफिकल्ट इट्स व्हेरी इजी टू से कितले कडेन उल्लोवन ताण वचून जे तर म्युजीक दिला केलो जाणां जाल्यार तशें जावचें ना जे म्युजिशियन शूड बी व्हेरी व्हेरी अलर्ट इन लायक इट्स त्या खातीर आय लव ऑल द टेक्निशियन्स एक्टर्स यू कॅन डू बट टेक्निशियन्स आसा पळय तांणी ताजे मार्क्स आसता ते म्हळ्यार दॅट्स रियली व्हेरी गुड टेक्निशियन अविनाश ए बीग सॅल्यूट टू यू अँड अदर दॅन दॅट तुमी केलेले टोटल हाऊ टू यूज द स्टेज म्हणून सांगू खंयी या जायनी ताका आपयलेले कॅरेक्टराक केलो जाणां येदूर राबून उलयतांचे म्हळ्यार स्टेजाक ऑडियन्सा तोंड दवरून उलयतांचे वृत्ती रंगभुमींत फुडें उलयता आशिल्ले तशें तुमी तशी उलयनीची तुमी दॅट इज द रुल्स वेन यू आर टॉकिंग टू एन एक्टर तूं गेल सगळे बॉडी त्या एक्टरा लोटू असो का तूं जना सांगचें न्हय एक्टरा सांगचें आमी कसं करता केलो जेन्ना डायरेक्टर सांगून मायकला सांगून ऑडियन्स उलयता आसतांची इट्स व्हेरी बॅड आयकुचे खातीर ते वृत्ती रंगभुमींत पुरो केला फुडें ना म्हणून आतां तें चेंज जालें आतां बायल बामणेले उलयतना यू मस्ट लूक टू हर तूं विंगड कडेन पळयता ताण उलयता ना म्हूण सांगल्यार देर इज सम अदर मिनींग इन दॅट एक लूक आसताय मिनींग आसता म्हणून बट खंयच म्हाका तूं तुमगेले 3 कॅरेक्टर्स आय थिंक इट इज एब्सोल्युटली 16 मिनिट्स 15 to 16 मिनिट्सा भितर हाडून तुमी राबयला टायमींग सेन्स जो हे जो इट्स व्हेरी व्हेरी गुड मागीर तुमगेले ते मायकाचे वायरस ना तुगेले हालवेन ते स्वल्प म्हाका घाली येता आशिल्ले कितके स्वल्प होय हांव खंय ब्राह्मण जावन एक जन्म घालून म्हळ्यार ते बाई पळोवका जाता म्हूण सांगून इवन देन बट ऑल इज गुड I think you are one of the troupe which you can enter to the next stage म्हणून दिसता म्हाका देव बरें करो कीप इट अप अँड यूज मोर like subjects घेवन ये मागीर लास्टाक हे हांसोवचे मध्यंत तुमगेले एक रिक्वेस्ट आहे तुमगे लागीं अल्टिमेटली देर शूड बी अ मेसेज अदरवायज एक ड्रामा एक कंप्लेट इतले डोलो म्हाका ना खंयचे ड्रामा जावं खंयचे नो रे गणेशा अल्टिमेटली आतां हाजे फुडें केलेले एक ट्रुपाच्यान लास्टाक एक मेसेज आयलें आनी तो मेसेज तुमगेलो कसो म्हूण सांगला रे जंगे हेड्या पटाकी दवरून नजे म्हणून सो तें न्हय अदर दॅन दॅट एक समाजाक हास्य जावन आशिल्लेच एक सब्जेक्ट दिल्ल्यार चांग आशिल्ली की म्हूण दिसता म्हाका जस्ट थिंक यू आर बिकॉज यू आर अ गुड एक्टर एंड डायरेक्टर त्या खातीर हांव सांगिल्लें यूज मोर मेसेजीस इन बिटवीन देव बरें करो आय एम रियली प्राऊड ऑफ युअर ड्रीम गॉड ब्लेस यू देव बरें करो थँक्यू चिन्नಣ್ಣले
अभिनंदनीय उतरांक मस्त मस्त आभार मानतोची सन प्रीमियम येया हसया सीझन 2 हें सिरीसाक एक लायक न्याय दिला म्हणून सांगचेक म्हाका कसलेची कसन अळूक ना तशी म्हणतोची टीम एक्सप्रेशन सास्ताना हांकां मुखारी देव बरें कर म्हणटा. पटाकी काही दवरलारी बेतलारी कसं जत्ता म्हणून तुम्ही पळयलं ना वय आनी जाग्रत्या पटाके मारतना खंय खंय दवर न्हू मारू वच्चो नाकाची म्हूण सांगताची दी एक्सप्रेशन सास्तान कशें जाला आमगेले तीर्पुगार निर्णायक तांणी बारी लायला म्हणल्यार आमकां आसून पूर जाला पटाकी बेततानाच आमी म्हणला ह्या कॉमेडी पटाकी बेतला म्हणून आमी ह्या कार्यक्रमाक आमकां तीर्पुगार म्हळ्यार निर्णायक जन येईल तसले आमगेले महानिर्णायक कासरगोड चिरणाक ह्या कार्यक्रमाक मोगान इतले वेळ आशिल्ल्याक धन्यवाद दिताची आमगेले निर्णायक ओम गणेश माम तशेंची विशेष सोयरी जावन रॉय माम तशेंची आनीक निर्णायक डोला माम तुमकां मस्त थँक्स तुमी आज मस्त ह्या एपिसोडान तूं हांसलीची म्हण म्हाका तसो मस्त खुशाल आशिल्लो तशें एक एपिसोड तशी आमच्या कार्यक्रमाक हॉट रीत आदार दिला सन प्रिमियम येया हासया सीझन 2 पवर दिलेलो आसा शक्ती दिलेलो आसा अरुणा मसाला टेस्ट अँड ट्रस्ट असं ट्रस्ट आणि टेस्ट असं विश्वास आणि रुच आणि विश्वास असं तशीची आयडियल आईस्क्रीम आणि संतोष रॉईस फ्रॉम भद्रावती तशी कॅल्सी ब्राईट टूथपेस्ट आणि टूथब्रश तशीची लव मार्क्स ब्युटी सोप आणि 1000 लायट्स आणि आरोग्या खातीर अमृत नोनी हांकां सगळ्यांक धन्यवाद अर्पण करताची एक्सप्रेशना नंतर मुखारची टीम कंच्या म्हूण तुमकां लेखतासाची तें पुरो दाखयताची पायच्या एपिसोडान तूं आपस मेळया नमस्कारू आर्टिस्ट की कोण वो डायरेक्टर मॅम कशी मिळेल ॲक्टिंग कोण रे तू हांव डायरेक्टर नाही रे हां तान्नी डायरेक्टर मॅम कशी मिळेल लूज मोशन अयो ते लूज मोशन नाही रे हसया